नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक माय मोगाचे येवकार सगळ्यांक बरो दीस आवडेत आणि हांव दिप्ती काकोडकर आवाज गोंयचो बुलेटिनाक सुरवात करता सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो। बाणावले दाणो खेळा मैदानाचेर फुटबॉल मॅच चालू आसतना अचकीत 24 वर्साच्या तरणाट्या खेळगड्याक आयले मरणाचे खरें कारण अजून जावंक ना स्पश्ट। रेवड्या वाठारांत घडलो भिरांकूळ अपघातात 28 वर्साच्या तरणाट्याक आयले उपचारा वेळार मरण। ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास करतात पोलीस। दिवचलच्या 4 लेन बायपासावेल्या वाळशी जंक्शनाचेर जाल्ल्या अपघातात स्कूटर चलोवपी तरणाटो जालो गंभीर जखमी। स्कूटरीचो पयलीं कारेक आनी उपरांत डिवायडराक बसलो नेटान धक्को। राज्यात पावसाचो नेट आसा सुरूच। फाटल्या 24 वरांत सांगेर सगळ्यात चड 98 मिलीमीटर पावसाची जाली नोंद, जाल्यार सगळ्यात कमी मुरगांव 35.2 मिलीमीटर पडलो पावस। कोरगांव पालेवाडो ते कमळेश्वर देवळामेरेनच्या रस्त्याची सामकी जाल्या अवतिकाय। रस्त्यार उदक साठिल्ल्यान दुचाकी चलोवप्यांक जीव मुठीत धरून प्रवास करचो पडिल्ल्यान थळाव्यांनी उक्तायला हुस्को। आणि कटमगाळ दादाक लागून आयआयटीक नाका म्हणप हे गोंया खातीर दुर्भाग्य, सांगता मुख्यमंत्री। आयआयटीक विरोध करतल्यांची आपल्याक समजना मानसिकताय, मुख्यमंत्र्यांचे म्हणणे। आता खबरो विस्तारान। बाणावली वाठारांत एक सामकी दुखेस्त घडणूक घडली। बाणावलीच्या दाणो खेळा मैदानाचेर फुटबॉल मॅच चालू आसतना अचकीत एका 26 वर्साच्या तरणाटो खेळगड्याक मैदानाचेर मरण आयले। ताका हॉस्पिटलांत दाखल करचे पयलीं दोतोरांनी ताका मरण आयिल्ल्याचे जाहीर केले। हे धक्को दिवपी घडणुकेक लागून गोंयच्या खेळा जगांत बोवाळ पातळ आनी मरणाचे खरें कारण अजून स्पश्ट जावंक ना। मंगळारा रेवोड्या वाठारांत भिरांकूळ अपघात घडलो। ह्या अपघातात 28 वर्सां पिरायेच्या कुलदीप फडते ह्या तरणाट्याक मरण आयले। पोलिसांनी दिल्ल्या म्हायती प्रमाण दुचाकी चलोवप्याचो मोटारसायकलीवेलो ताबो सुटिल्ल्यान हो अपघात घडला अशें स्पश्ट जालां। ह्या अपघातात गंभीर जखमी जाल्ल्या तरणाट्याक उपचारा वेळार मरण आयले। ह्या प्रकरणाची फुडली चौकशी पुलिसांनी सुरू केल्या। राज्यात सध्या उटंगराचो पावस पडटा। फाटल्या 24 वरांत सांगेमालात सगळ्यात चड 98 मिलीमीटर पावसाची नोंद जाली। ताचे फाटोफाट दारबांदोड्या 96.2, मडगांव 98.4, केप्यां 85 आनी वाळपय 82 मिलीमीटर पावसाची नोंद जाली। जाल्यार मुरगांव सगळ्यात कमी 35.2 मिलीमीटर पावसाची नोंद जाल्या। दिवचलच्या 4 लेन बायपासावेल्या वाळशी जंक्शनाचेर जाल्ल्या अपघातात स्कूटर चलोवपी तरणाटो गंभीर जखमी जालो। स्कूटरीची पयली मोटार आनी कारीक उपरांत डिवायडराक धक्को बसलो अशी म्हायती मेळ्ळ्या। हो अपघात मंगळारा राती 9:15 वरांचेर घडलो खंय। मंगळारा राती बायपासावयल्यान येवपी स्कूटर वाळशी सर्कला कडेन टर्न घेताना मेन रस्त्यावयल्यान येवपी मोटारीक आपटली। उपरांत स्कूटरीच्या डिवायडराक धक्को बसून स्कूटर चलोवपी तरणाटो गंभीर जखमी जालो। मजगती वाळशे जंक्शना कडेन अपघातांचे प्रमाण वाडत आसा। हांगा रातच्या वेळार ट्रॅफिक सिग्नलां लेगीत चलना। संबंधीत खात्यान रस्त्यार कितें तरी उपाय येवजण बेगोबेग चालीक लावचे अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या। वाळशेंतलें सर्कल म्हाका दिसता जवळजवळ 12 ते 13 ॲक्सिडंट ह्या सर्कला कडेन जाल्ले आसा। सरकाराकय खबर आसा आनी जवळजवळ 2 ते 3 महिन्या पयलीं आमी PWDक निवेदनूय दिल्लें आनी तें निवेदन दिल्या नंतर
त्या PWD हांगासर स्पीड ब्रेकर्स घातल्या, त्याच्या नंतर इवन हांगासर सिग्नल सुद्दां घातल्या, तरी सुद्दां एक्सिडंट जावपाचें थांबना. आयज पळय आत्तां अर्द्या वरा पयलीं हांगासर एक्सिडंट जालो. तेचें दैव बलवत्तर अशें म्हणया आमी की हांगासर कोणाचो जीव वचूना, पूण थोडक्यान तो वाचलो. खरोच म्हणजे कशें आसा, मिस्टेक कोणाची ही आतां नेमकें कितें सांगपाक शकना, पूण हांगासरले एक्सिडंट बंद जावपाक जाय, ही काळाची गरज आसा. कोणाचो जीव वचसर सरकार वाट पळयता काय कितें तेतूंतल्यान हें अशें दिसता. सो सरकारान हेजेर बेगींतल्या बेगीन लक्ष घालचें आनी हांगासर जी एक्सिडंट जाता पळय तो थांबोवचो, इतलीच आमची त्या सरकाराक नम्र विनंती. आमी सद्या आतां वाळशेन जो बिचोले गांवांत जो आसा, आमी आयज पळयता हांगासर वचत ते 8 दिसान 2 ते 3 एक्सिडंट हांगासर 2 व्हिलर जर किंवा 4 व्हिलर जे आसा पळय ते सदांच घडटात. जर बारीक पळोवंक वचीत जाल्यार जेन्ना पळय वयले जंक्शन आसा, हॉस्पिटला कडलें जंक्शन आसा पळय, वेळोवेळी हांगाच्या समाज कार्यकर्त्यान किंवा पॉलिटिशनान थंयसर गव्हर्मेंटाच्या किंवा ट्राफीक डिपार्टमेंटाच्या ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाच्या नदरेक हाडून दिल्लेलें आसा की थंयसर कितें तरी उणी आसा म्हणून हे एक्सिडंट जाता. हांव मागता सरकारा कडेन मागता आनी कन्सर्न डिपार्टमेंटा कडेन मागता की हे एक्सिडंट जावपाक कारण कितें, हे कारण सोदून काडचें, जेणे करून आमचे गोंयकारांचे किंवा आनी कोणाचे हे जीव वयता पळय ते थंयसर तेजे लगाम लावपाक जाय, थंयसर तरी एंड जावपाक जाय. आयज जर बारीक पळोवंक वचीत जाल्यार हो जो रोड जो बायपास रोड केल्लो आसा पळय कितलो क्लियर आसा, डिवायडर आसा ताका सगळें आसा. सिग्नलां जर घातल्या हालींच एक हांवें आयकलां त्या प्रमाणे 1 म्हयनोभर जाला ही सिग्नलाक आसा, पूण रातची ती सिग्नलां चलना. एक 12-1 जायसर ती सिग्नलां चलपाक जाय. आनी जो म्हाकाय जर बारीक नोंद करीत जाल्यार हो स्पीड ब्रेकर जो घातलेलो आसा पळय इट इज नॉट लोकांक तो सरळ दिसता, तो तितको बरो आनी ताका हायट जावपाक जाय जेणे करून ती स्पीड थंयसर कंट्रोल जावपाक जाय. कारण कोण जाणा जाल्लेले आसतले बिचोलचे भोंवता, मुळगांवचे भोंवता किंवा आनी सांखळेचे लोक भोंवता पळय तांकां काही प्रमाणान खबर आसा, पण जे पळय भायल्या स्टेटींच्यो ज्यो गाडयो येता पळय तांकां तो अदमास कळना. त्या कारणान थंयसर एक वेळ थंयसर सिग्नल मातशे पयस सिग्नल्स घालून कन्सर्न डिपार्टमेंटान हे प्रिकॉशन घेवपाचे आनी तेंची हे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जाता, गव्हर्मेंटाची रिस्पॉन्सिबिलिटी जाता की लोकांचे जे जीव वयता पळय ते कशे वाचोवपाचे आसा पळय तेंचे प्रिकॉशन ती स्टडी सारकी करून हे फुडें हेजेर कार्यवाही करचे. हांव तुमच्या माध्यमांच्यान सरकारा कडेन, कारण हो रोड जो आसा पळय तो CM सुद्दां यूज करता, हो तेजो रुटीन रूट आसा हो, ते सायडीच्यान येता हे सायडीच्यान वचूंक जाल्यार तेन्ना CM सुद्दां आसा. हे कन्सर्न डिपार्टमेंटाक भितून एक्सपर्ट जे कोण आसा पळय तांकां हाडून हांगासर कशे एक्सिडंट जे वाचवतले आनी लोकांक जे वाचवतले पळय तेजेर एक भर घालपाचे आनी ते प्रिकॉशन घेवन हांगासर लोकांची सेफ्टी हे दवरपाक जाय अशें दिसता आमकां. गोमंतक TV खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत. पेडणे कोरगांव पालेवाडो ते कमळेश्वर देवळा मेरेनच्या रस्त्याची सामकीच अवतिकाय जाल्या. रस्त्याच्या दोनूय वटांनी व्हडा प्रमाणात उदक साचून उरिल्ल्यान ल्हान तळी तयार जाल्यात. खासा करून दुचाकी चलोवपी हातान जीव मुठीत घेवन प्रवास करतात. समाजसंवर्पी अरविंद पायशीन ग्रामपंचायत आणि भौशीक बांदकाम खात्याकडल्यान ह्या प्रश्नाचेर बेगोबेग उपाय काडपाची मागणी केल्या. पळयात. आता आम्ही पाळोवाड्यान पावल्या तेजी रस्त्याची टेळणी केल्या तेन्ना अशें दिसून येयलें की बायलांचेर अक्षरशः हे स्विमींग पूल जाल्ल्या कारणान उदकाक चान्सूच ना दोशी वटेन वचपाक. मदीं उदीक खेळटा, मदीं स्विमींग पूल जाल्यात. पाळोवाडे टू कमळेश्वर देवस्थान कोरगांवच्या सुकाळ्याच्या पोतान सामको मेन रोडार बायलां बाबडी भिजतात, जावं भुरगीं भिजतात, गाडी झाप करून येता, गाडयेकारांकूय कळना बाबा ते उदीक दिसलें स्लो करपाची, हेचेर कितें तरी तोडगो काडपाचो पंचायतीन जाता तितलो बेगीन किंवा आमच्या PWDन आनी लोकांक मातसो दिलासो दिवपाचो. दुसरें पळोवंक वचीत जाल्यार दोशी वटेन घरां मदीं रस्तो पडलो, त्या वटेंतलोय घरकार म्हणटा तो सोडूंक पळयना उदीक, ह्या वटेंतलोय घरांतलो उदीक सोडूंक पळयना. मागीर फुडें जातलें कशें? ते उदीक रस्त्याचेर येयल्या उपरांत ताका कितें तरी ऑप्शन कितें तरी तुमी दिया, पंचायतीन दिया किंवा PWDनसून तुमी पंचायत टू PWD कितें तरी करा. आनी जर आयकनान कोणूय
कोणूच जर ऐकाना, ह्या वाटेतल्या घरात कोणतो ऐकाना, त्या वाटेतला ऐकाना, डायरेक्ट तुम्ही फायन घाला. हांगासर मागच्या पाळ्या वाड्यार पावल्या, वयर खडपाकडे म्हणटा पळय थंयसर, थाड्याकडे म्हणटा पळय थंय पाळ्या वाड्यार. सो आतां हांवें 2-3 जाणांक पयले जाल्यार भायर बाबडी चलोन वयताली आनी फुडल्यान टॅक्सी येयली म्हणटकच त्या बाबड्या टॅक्सीकाराकूय खबर ना, ते उदीक धावाळीत करून येयली, ती बायल भिजली पहाड पडो हेचेर म्हणून आतां ती बायल भिजली, ते गाडयेच्या बरोबर तेका रेनकोट ना बाबडे कडेन काय ना ती मोटरबायकार वयताली त्याच्या भावा वांगडा, थंयसर ती भिजली. आणि पुढे तो सुपाळ वाड्या मेरेन तो हो आमच्या थड्याकडे वयर पाळ्यान सबंद रस्तो पूल जाल्लो आहा. एक तर हेची टेहळणी करपाची पंचायतीन येवन जाता तितकी बेगीन, आणि कितें तरी तेचेर एक उपाय काडपाचो. हे पाणी लोकांचेर पडचे न्हू, सबंद रस्त्यार कोरगांवच्यान म्हाका दिसता आयल्यान ते सुकाळे वाडे ते सांकवा मेरेन, सांकवा कडेन जाल्यार खूब थंयसर सुकाळे वाड्यार, आणि ते हेसर हांगासर हे परतून ते जाता तितले बेगीन पंचायतीन आनी PWDन एक्शन कितें ती घेवची आनी ह्या लोकांक मातसो दिलासो दिवपाचो. आयटीक विरोध कित्याक करतात ते आपल्याक समजना. विरोध करतल्यांची मानसिकताय आपल्याक कळना. आमी कटमगाळ दादाक मान दितात, पूण फक्त तांकां लागून आयआयटीक नाका म्हणप हे गोंया खातीर दुर्भाग्य थारतले, अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांचें म्हणणें. जाल्यार सरकाराच्या जमनीर आयआयटी जाता, कटमगाळ दादाच्या सुवातेक आमी हात लायनात, अशें मंत्री सुदीन ढवळीकार सांगता. पळयात. लोक आयआयटीक विरोध कित्याक करतात ते आपल्याक समजना. फर्मागुडेर कटमगाळ दादाक लागून आयआयटीक नाका म्हणप हें गोंया खातीर दुर्भाग्य अशें विधान मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान केलां. मुख्यमंत्र्याच्या ह्या विधानाचेर आतां फुडें कितें बोवाळ जातलो हें पळोवपा सारखें आसतलें. आयकात मुख्यमंत्र्याचें तें विधान. आयआयटीक विरोध करता तेंची मेंटेलिटी कितें आसतली ही म्हाका कळना. म्हणजे म्हाका दिसता की इंटलेक्च्युअल लोकांनी थोडोसो विचार करपाक जाय की हय की आमी म्हणटा की कटमगाळच्या दादा, आमी कटमगाळच्या दादाक पांया पडटा, बट तेज्या खातीर आमी आयआयटी नाका म्हणप म्हणजे हें दुर्भाग्य आसा गोंयचें खरें म्हणजे तशें पळोवप वता जाल्यार. आनी आयआयटी सारकेलो इतको जेन्ना आमी गव्हर्मेंटाच्या स्वताच्या लँडार इंडस्ट्री पीपल शूड ऑल्सो कम फॉरवर्ड, कारण हे फ्युचर गोंयचें भविश्य हे हातूंतल्यान आसा. फाल्यां सकाळी गोंयचे भुरगे जेन्ना आमच्या आयआयटींतल्यान पास आवट जातले ते यंग एंटरप्रिनर जाता आसतना आमकां दिसतलें. म्हणून आमकां सातत्यान दिसता की हांव तातूंत चड उलयना, सहज म्हज्या तकलेंत उलयता विशय आयलो. फर्मागुडेर सरकाराच्या जमनीर आयआयटी येता, कटमगाळ दादाच्या सुवातेक आमी हात लायनात अशें मंत्री सुदीन ढवळीकार सांगता. जो मनीस मार्किंग दाखयता तो एका शाळेंतलो MTS. आयआयटी प्रोफेसरा कडेन ताका बसयात आनी ताका प्रस्न विचारात अशी चाप सुदिनान आयआयटी विशयाचेर पत्रकारांक दिली. आयकात. जो प्रश्न आसा तो आमचो कटमगाळ ह्या विशयाचेर. म्हाका दिसता हांगा आमी हात लायना, ताका मात्तूय हात लायना. आनी आमची आयआयटीची जी जमीन आसा ती अप टू ITI म्हणून आमचे पयलींचे आसा. आतां जें आयआयटीचें हॉस्टेल आसा त्या हॉस्टेलांत एकूण ITI आसा, त्या लेवलाक ती आयआयटी येता. हाजे फुडें मुखार वचना ती आयआयटी. सो लोकांनी हेचेर विचार विनिमय करपाक जाय. कोण तरी कितें सांगता म्हणून कितें करपाक जायना. मुख्यमंत्र्यानूय आज सुतोवच केला, सगळ्यांनी ह्या मोठ्या प्रोजेक्टाक हातभार लावचो म्हणून. मार्किंग नीस दाखयता ते लोक कितें सर ते मार्किंग नीस घातल्या म्हणून दाखयता ते भायले तांचे जागे भायले नीस दाखयता ते. तितले पर्यंत जो मनीस ते कोण कितें दाखयता पळय ताका अर्थ ना. ही इज वन MTS इन वन स्कूल, त्याचे वर तुम्ही बसा आनी ताचे कडेन प्रश्न IIT प्रोफेसरा म्हळ्यार बसया ताका आनी ताका आन्सर क्वेश्चन्स विचारा. ओपोज करपाक प्रश्नूच ना. हो गव्हर्मेंटाच्या जाग्यान IIT येता. प्रोटेस्ट हो सगळ्याक आसता. आज प्रोटेस्ट सगळे कडेन जालो न्ही. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर विलियम रॉड्रिगीश.
गोंय पुलिशेच्या गुन्या फाट्यान हणजूण वाठारात चलपी बनावट कॉल सेंटराचो पर्दाफाश केलो. ह्या कारवायेत गुन्या फाट्यान 15 जाणांक अटक केली. ह्या बनावट कॉल सेंटरात वापरिल्ले लॅपटॉप, मोबायल, चार्जर आणि हेर इलेक्ट्रॉनिक सामान पुलिसांनी जप्त केला. तशेंच दुबावित आरोपींक 6 दिसांची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त फरमायल्या. ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा. 6 days police custody. 6 days police custody मध्ये 19 of कलांगूट वाठारांत तशेंच अंजुना वाठारांत काल सोमारा दिसा 29 तारखेक मेजर 2 रेड्स ज्यो आसा मेजर रेड्स आसा त्यो कंडक्ट करपाक आयल्यो. ह्यो रेड्स ज्यो आसा त्यो कलांगूट पुलीस तशेंच अंजुना पुलीस हांच्यांनी पर्टिक्युलरली आपल्या एरियांनी केल्ली. आनी ह्याच दरम्यान कलांगूट वाठारांत तशेंच अंजुना वाठारांत जे फेक अथवा इलिगल जे कॉल सेंटर्स चलताले हे कॉल सेंटर्स जे आसा ते बस्ट करपाक आयले. ह्या वेळार कलांगूटच्यान 19 जाणांक कलांगूट पुलिसां कडल्यान अरेस्ट करपाक आयली, तर अंजुनच्यान 15 जाणांक अरेस्ट करपाक आयली. आनी तशेंच त्यांच्या बरोबर जे मोबायल फोन्स आनी जे लॅपटॉप्स बाकीचे कितें सामान आशिल्ले ते सुद्दां जप्त करपाक आयले. आयज जेन्ना अरेस्ट करून कलांगूटचे 19 जाण आनी अंजुनचे जेन्ना 15 जाणांका दोगांकूय म्हापशेच्या GMFC कोर्टान रिमांडा खातीर हाडलो, तेन्ना कोर्टान जे आसा ते दोन्ही एक्यूज रॅकेट्स जे आसात हे कॉल सेंटरान आशिल्ले दोन्ही रॅकेट्स आसात हांकां 6 दिसांचो जो आसा तो रिमांड दिलेलो आसा. गोंयांत जे तरेन उत्पादन चलता ते पळयले जाल्यार फुडाराक गोंय उत्पादन क्षेत्रातले मुखेल केंद्र म्हळ्यारूच मुखेल मॅन्युफॅक्चरिंग पॉवर हब जातले अशें मुख्यमंत्री सावंत सांगता. वर्ल्ड MSME डे कार्यावळीत मुख्यमंत्री सावंत उलयतालो. आयकात. Economy, it is a hub for the innovation and emerging as a manufacturing service for the powerhouse. आम्ही ज्या पद्धतीत वेगवेगळे मॅन्युफॅक्चरिंग हांगासर जावपाक लागला, निश्चितच खात्री आसा की इन फ्युचर गोंय हे खूप बऱ्या पद्धतीचो एक मॅन्युफॅक्चरिंग पॉवर हब सुद्धा जावपाक शकता. म्हणजे शिप बिल्डिंग पासून ते आम्ही पळयता की मरीन क्लस्टर जेन्ना गोंयांत एस्टाब्लीश जालो, अशा पद्धतीच्या बाकीच्या सगळ्या एका बूस्ट आम्ही दिवपाक शकले. बट उद्यम पोर्टल PMEGP हातूंतल्यान MSMEक आनीक बूस्ट दिवपाचें काम सातत्यान आमच्या सरकारान केलां. आणि आताच म्हणजे इंडस्ट्रीज मिनिस्टरांचे सांगलें की मोर दॅन 90,000 इट इज 91,000 MSME ज्यो हांगासर रजिस्टर जाला, भितरल्यो 98% इज मायक्रो एंटरप्रिनर्स आसात. स्मॉल मायक्रो एंटरप्रिनर्स तेंच्यांनी सुरवात केल्या आणि वुमन एंटरप्रिनर्स आसात. बारीक बारीक आपल्यो एंटरप्रिनरशीप तेंच्यांनी दाखोवन दिल्या. हे बी आमी पळयलां. आणि सातत्यात गोंयच्या इकॉनॉमीक तशें पळोवंक वचत जाल्यार इतल्यान बिग इंडस्ट्रीज सपोर्ट करता अशें ना, तर गोंयची इकॉनॉमी जी आसा ही ऑर्डिनरी सिटीजन्स, ऑर्डिनरी म्हणजे MSME हातूंतल्यानय बी जे आमी पळयता की आमचो लोकल ट्रेडर आसतलो, टुरिजम एंटरप्रिनर्स आसतलो, वुमन सेल्फ हेल्प ग्रुप आसतलो, आर्टिजन्स आसतलो, टेक्नॉलॉजी स्टार्टअप आसतलो, फूड प्रोसेसर आसतलो, सर्वीस प्रोवायडर आसतलो किंवा विलेज बेस्ड एंटरप्रिनर्स आसतलो. म्हणून हांवें म्हटलें की गांवांत काम करपी एखादो कुंभार सुद्दां जो आसा पयलीं तो इज एन एंटरप्रिनर. बट आतां पर्यंत पयलींच्या सरकारांनी तेजे कडेन एंटरप्रिनर म्हणून केन्ना पळोवंक नाशिल्लो. ताका ती एंटरप्रिनरशीप येवंक नाशिल्ली, बट आतां येवपाक लागला. ताका रजिस्ट्रेशन मेळ्ळां, ताकाय दिसता हय आय एम ऑल्सो द इंडस्ट्रियलिस्ट म्हणटा तसो. कळंगूट ट्रॅफिक सेलान टिंटेड ग्लास आशिल्ल्या गाडयांचेर कारवाय केल्या. तांणी राबयल्ल्या खासा मोहिमे खाला ट्रॅफिक सेलान 1 जानेवारा सावन आतां मेरेन टिंटेड ग्लास आशिल्ल्या 392 वाहनां आड गुन्हा नोंद केल्ल्याचें कळटा. गाडयांच्या ग्लासाचेर काळ्या फिल्म्सांचो वापर करचो न्हय, रस्तो सुरक्षे खातीर सगळ्यांनी येरादारी नेम पाळचे अशें आवाहन प्रशासनान वाहन चालकांक केलां. गोंयांतल्या बेकायदेशीर रेंट बायक आनी रेंट कार वेवसायाचेर सरकार गंभीर जावपाक लागिल्ल्याचें मुखार आयलां. दर्यादेगेवेल्या वाठारांनी परवानो नासतना चलपी वेवसायांचेर येरादारी मंत्री माविन गुदिन्होन व्हडलें विधान केलां. तेच बरोबर डिजिटल टॅक्सी धोरणा संबंदी वेंचणुके आदी कसलोच कठीण निर्णय घेवचो ना अशें तांणी स्पश्ट केलां. पळयात पुराय बातमी. गोंयच्या दर्यादेगेवेल्या वाठारांनी व्हडा प्रमाणात बेकायदेशीर रेंट बायक आनी रेंट कार वेवसायांचे कागाळी परतून एक फावट मुखार आयला. मांद्रेच्या आमदार जी दारोलकारान येरादारी मंत्री माविन गुदिन्होक मेळून नवे परवाने दिवप बंद केल्यार हे वेवसाय कशे चलतात असोय प्रस्न मांडिल्ल्याचो उल्लेख मंत्र्यान केलो.
अशे बेकायदेशीर व्यवसाय मांद्रे मतदारसंघात 100% चलतात असोय दावो ताणें केल्लो. हाजेर प्रतिक्रिया दिताना येरादारी मंत्री माविन गुदिन्होन ह्या गंभीर विशयाचेर चर्चा करपा खातीर 6 जुलय 2024 दिसा संबंधीत खात्याची संयुक्त बसका आपयल्या अशी माहिती दिली. पर्यटक अपघातांच्या वाडट्या घडणुका वांगडाच बेकायदेशीर भाड्याच्या व्यवसायाचेरूय हे बसकेत सविस्तर चर्चा जातली अशेंय ताणें सांगलें. 6 तारखेर हांवें स्पेशल मिटींग आपयलां विथ माय एंटायर डिपार्टमेंट. कितें करपाचें तें आनी कितें करपा मेळटा तें कायदेशीर करपा जाय. कितें बेश्टें नीजक रिएक्शन घेयलें म्हूण जायना. चडशे एक्सिडेंट जाता बिकॉज ऑफ द ट्युरिस्ट हू आर मोस्ट ऑफ द टायम ड्रंक आनी थोड्यां कडेन लायसन्स आसना. खंयची मेकॅनिझम घालपाची, कशें कंट्रोल करपाची, रेंट कार दिवपाचें काय ना. आमी बॅन केल्लें, तूं जाण हांवेंच बॅन केल्लें. गेल्या 2 वर्सां एकूय आमी न्यू लायसन्स दिवना. तरी आसतना फ्रँचायजी करून एक ट्रीक खेळून तेणी थोड्योश्यो दिल्यो, तेय मागीर आमी STA बंद केले. आतां थोड्यांनी रेप्रेजेंटेशन दिलां ना दिवपा जाय, आमचे यूथ अनएम्प्लॉयड आहा. सो ते आमी ते दिसा ठरयतले. डिसिजन कांय चेंज जावपा ना. थोड्यांची मागणी आसा रेंट बायक. आमचे यूथ चडशे कोस्टल बेल्टां इल्लिगली चलयता म्हूण. लायक फॉर एग्जाम्पल दे इज डिमांड फ्रॉम मांद्रे MLA जीत. ही सेज 100% आमचे इल्लिगल चलताय. तूं लायसन्स दिना जाल्यार कशें लिगली चलयतले. गव्हर्मेंटाकूय रेव्हेन्यू नात म्हूण त्यो बायक भाडे मारता बायक्यो. सो वी हॅव टू रिव्यू ऑल दॅट. हांवें हे खातीर 6 जुलय सेक्रेटरिएटान मिटींग दवरला. आमी त्या विशयाचेर चर्चा करून डिसायड करून कितें आमी फुडाकार करता तुमकां सांगता. एवरी डिपार्टमेंट, एवरी सर्वीस इज ऑन द डिजिटल प्लॅटफॉर्म. पूण तुमकांय खबर आसा, जितली म्हाका खबर आहा तेज्यान चड तुमकां खबर आहा. टॅक्सीवाले आमचे डिजिटल प्लॅटफॉर्माचेर वचपाक रेडीच ना. ते म्हणटा हें गोंयकारपण, आमी गोंयकार, डिजिटल प्लॅटफॉर्म वचना. म्हणजे एक टायमा आमचे एक सेंट्रल प्रायम मिनिस्टरान म्हणलेलें तें गोवा के लोक अजीब है. हांव इतलेंच म्हणपाक शकता, आमचे लोक अजीब थोडे आसपाक शकता. सो वॉट टू डू? आय कॅनॉट फोर्स इट. सी, आय कॅन टेक अ हॉर्स टू द वॉटर. आय कॅनॉट आस्क इट टू ड्रिंक द वॉटर. तांकां कितले भाशेन संभाळ जावपाक ट्राय केले. आनी आतां एक हांव फ्रँकली सांगपाक सोदतां, इलेक्शन्स नेक्स्ट 6 months इलेक्शन वील बी देयर. वीच गव्हर्मेंट ऑफ द डे वील टेक एनी सच हार्श डिसिजन when elections are closed? So it will have to wait till the elections are over. So no election now, it has been hold. I am not saying it is on hold, but it is very difficult to take that decision because in view of we facing the electorate. गोंयांत अपघातांचो आंकडो उणो जाला असो दावो येरादारी मंत्री माविन गुदिन्होन केलो. अपघात प्रवण वाठारांत सुदारणा जाल्ल्यान आनी रस्तो सुरक्षेच्या समितीच्या निर्णयाक लागून हो सकारात्मक बदल जाला अशेंय ताणें सांगलें. सध्या राज्यभर रस्तो सुरक्षे विशीं जागृताय मोहीम सुरू आसा. त्या उपरांत 15 जुलय सावन AI कॅमेरे चालीक लागतले अशी माहिती मंत्र्यान दिली. ब्लॅक स्पॉट्स आमी खूब काम केलां. एक्सिडेंट रेट देंवला. एवरी स्टेट रोड सेफ्टी कावन्सील मिटींग आमी स्टेप घेयला, ब्लॅक स्पॉट काडला आनी कितलेच रेग्युलेशन चेंज केला. आतां आमी कॅमेराय घालपाचे आसा. हांवें तुमकां हेजे फुडेंय दिला, दोनापावल रोड कितले एक्सिडेंट जाताले. आतां एकूय जायना कित्याक कॅमेरा आसलो चलयता सगळे. सो आमी इम्पॉर्टंट जंक्शनांचेर सगळे कडेन गोंयान टू स्टार्ट वीथ 1 जुलय आमी आतां ऑपरेशनल करपाचें आसलें. हांवें म्हाज्या डिपार्टमेंटाक सांगलां 1 जुलय करनाका आनी मातशें अवेरनस जायना कित्याक लोक मागीर म्हणपा नाका आमी सडनली केलें म्हणून. सो 15 जुलय आय हॅव सेट द डेडलायन. दॅट ऑल्सो वी वील बी डिसायडींग ऑन 6th केन्ना सावन स्टार्ट करपाचें, कशें स्टार्ट करपाचें. ऑलरेडी तेजेरूय म्हणपा लागलो कॅमेरा नाका. हें हांव समजना. अरे यू डोंट वॉन्ट मॉनिटरींग, यू डोंट वॉन्ट पीपल टू फॉलो द रूल्स. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. कुट्टाळे मतदारसंघात बेकायदेशीर दोंगर कापणी आड खर कारवाय करपाची शिटकावणी थावा आमदार आतोन वाझ हांणी दिल्या. मेटा स्ट्रिप्स वाठारांत कथीत बेकायदेशीर दोंगर कापणे विशीं आमदारान वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्या वांगडा उच्च पावण्यावेली बसका घेतली. ह्या मुद्द्याचेर कुट्टाळे कोमुनिदाद ओग्गे कित्याक रावले असो प्रश्न तांणी उपरासला. पळयात. जेन्ना 19 तारखेर एक व्हिडिओ व्हायरल जालो आनी हो व्हिडिओ व्हायरल जाताच हांवें जे हांगासर मेटा स्ट्रीप जे आसा हांगसर हिलकाटींग जाताले आनी हो हिलकाटींग जाता म्हणून तेंच्यानी एक व्हायरल व्हिडिओ केलो आनी ताका लागून
हांवें हांव वचोन पयल्या खरें हांगासर एक हिल कार्टिंग हांगासर जातालें, हिल कार्टिंग जातालें. मागीर हांवें ताबडतोब 20 तारखेर लेटर केलें आनी 20 तारखेर लेटर हांवें सॅटर्डे दिसता म्हाका, आनी 19 तारीख संडे 19 तारखेर व्हायरल जालो व्हिडिओ. 20 तारखेर हांवें लेटर काडलें आनी 21 संडे दिसता आनी 22 तारखेर हांवें जे कन्सर्न डिपार्टमेंट जे आहा तेका सगळ्यांक हांवें एक लेटर केलें. जे कन्सर्न डिपार्टमेंट आहाय आपयले ते थोडे आमच्या हांगासर प्रेझेंट जाल्ले. आनीक आतां आमी डिस्कशन केलां ते प्रमाणे आतां म्हाका ताचो फीडबॅक मेळ्ळो. जेन्ना हांवें 22 तारखेर ताका लेटर पावलें म्हणून तांणी थोड्यांनी ताबडतोब आपले जे कन्सर्न जे डिपार्टमेंट आहा ताका लेटर ऑलरेडी केल्लें आसा आनी ताका इंटिमेट दिल्लें आसा. आतां तेजी रिप्लाय कितें जाता ते थोड्या दिसांनी आमकां कळटलें की 22 तारखेर ताका हांवें लेटर केलें. तेजे उपरांत आतां हांव IDC कडेन हांव उलयतालो. IDC म्हणून ऑलरेडी तांकां शोकस नोटीस काडला जे ओनर कोण आसा ताका. कॉमदार आयज येवंक ना, कॉमदार कित्याक येवंक ना ते म्हाकाय खबर ना. हाचेर आमकां कॉमदारीन आमकां रिस्पॉन्स दिवपाक जाय. हेचेर बाबा कितें जालां, बाबा कितें तुमी IDCक दिला वो ना, हेचेर कितें तर आमकां एक्शन जावपाक जाय. पूण आयज पासून म्हाका अजून कांय ताचेर इन्फॉर्मेशन येवंक ना. पूण आतां एक 22 तारीख जाता ती आसा हेजे कडेन कितें तेजो रिप्लाय करूं येतलो तेजे उपरांत हांव मागीर एक्शन हें जाता. म्हणटच हांव कोणाय तर हिल कार्टिंग जाता म्हाका म्हजी नोंदणी काडा आनी म्हाका हें हिल कार्टिंग म्हणटे नाका. आमकां मातशें इन्फॉर्मेशन जर केलें जाल्यार आमी जाता ते बेगीन आमी एक्शन घेवपाक हांव केन्ना फाटीं फुडें रावचो ना. कित्याक म्हाकाय नाका हें हिल कार्टिंग आमची कोर्टाली कॉन्सर्नची येयल्लें. सो सपोज हिल कार्टिंग जाता जाल्यार हेणें एक्शन पयलीं घेवपाक जाय. पूण हें एक्शन हेजेर जायना. हें कित्याक जायना तें म्हाका समजना. पूण म्हाकाय तांचेर कित्याक जायना हेजेर हांव इन्क्वायरी करतलो आनी हांव कमदारीक सांगता जे इलिगलिटी कितें जाता खंयचे कडेन कमदारी एक्वायर करता त्याचे बाबा तेजे प्रॉपर्टी कोण इंटरफियर जाता ताचेर एक्शन जावपाक जाय. इलिगलिटी जाता ते कमदारीक लागून हें सगळें जाता. कमदारीक जर एक्शन जालें कांय जायना. मेटा स्ट्रीप हांगा एक हिल कटिंग चालू आशिल्लें. सो सगळे डिपार्टमेंटातले कन्सर्न डिपार्टमेंट सगळ्या सरान आमच्या तांकां इन्फॉर्मेशन दिवन तांकां आज हांगा मिटिंगेक आपयल्लें. सो सगळे डिपार्टमेंटांनी ऑलरेडी एक्शन घेवपाचें म्हणून थारायल्लें आसा. आनी सो ऑल्सो आमच्या IDCचे ते मनीस आयिल्ले आशिल्ले. सो तेणीय बीन शोकॉज नोटीस काडल्या आनी एज सून एज पॉसिबल तेय एक्शन घेतले. सो आमची थ्रू पंचायत आमच्या तलाटीनूय आमकां इन्फॉर्मेशन दिल्ली आसा की हांगा मेटा स्ट्रीप हांगा हें चलतालें म्हणून हिल कटिंग. आनी आमी कन्सर्न डिपार्टमेंटाक थ्रू पंचायतूय बीन आमी तांकां एक लेटर धाडलें. आवाज गोंयचो बुलेटीन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमची रजा घेता आनी खंय अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. मध्यान राती ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळ मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात 10 वरांचेर सकाळच्यो खबरो बुलेटीन लायव्ह. गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो तशेंच मुखेल शारांतल्यो म्हत्वाच्यो खबरो दर दिसा सकाळीं 11 आनी 12 वरांचेर. आवाज गोंयचो बुलेटीन लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टायम न्यूजाक दर दिसा दनपारच्या 1 वरांचेर गोमंतक TVचेर लायव्ह. गरमागरम चाये वांगडा पळयात दिसभराच्यो गरम खबरो. सांजेच्या 4 वरांचेर टी टायम खबरो